नमस्कार. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगा तावनू तुमकां सुमेस्तांक माया मोगाचो नमस्कार. मोती फेस्त आमकां सगळ्यांक मोगाचें काळजाक लागशिल्लें फेस्त. 9 दीस मोरयेक फुलां हाडन ती ओरपून आमची भक्त तिचे थंय उसारता, आमचो मान गौरव तिका पाटयता. पूण इतल्यारच मोती फेस्त संपलेंगी, कित्याक फुलां अर्पीत आसतना आमी गांवचें गायन आसा, फाल्यां भितर बावतेली ही शिंवती आबोली फुलां खंडीत बावून वेतात. तर मोरयेक फावो जाल्लीं फुलां खंयसर मेळटात. मोरयेक फावो जाल्लीं फुलां खंडीत जावन मोरयेन दाखयल्ली काळजी आमी हेरां थंय दाखयली जाल्यार तेन्ना तें एक मोरयेक अर्पुचें तसलें एक आपुरबायेचें फूल जाता. मोरी एलिझाबेथीसरशीं धांवली, तिच्या गरजेक ती पावली आनी तिचे थंय तिणें हुस्को दाखयलो. ह्याच एका दिश्टव्यान आमी हांगासर 9 दिसां फुलां हाडटना ताचे सांगाता दिसपडते गरजेक पडच्यो वस्तू हाडल्यो. साबू, पेस्ट, गोवांचो पिठो, मागीर साकर, तेल, तांदूळ हें सगळें आमी 9 दिसां हाडलें, मागीर जमो केलें आनी फेस्ता उपरांत गरजेवंतांक प्रत्येक जावन 4 आश्रमांक आमी तें वांटलें. येया ह्या आश्रमा फाटली काणी कितें म्हूण समजून घेवया. तांणी हें कशें सुरू केलें, हें मिसांव कशें चलता म्हणून तांचे सांगताच अर्पुया. ताचे पयलें वरवीं हाडन तुमचो मोग मोरये थंय तशेंच ह्या गरजे वता थंय दाखयल्ल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत सुरू केल्लें हें बरें काम हेर सगळ्यांक एक प्रेरण जावं दी, हीच आमची आशा. तर आतां ह्या आश्रमांतल्या मिसांव विशयंत तांणी हें मिसांव सुरू केल्ल्या फाटल्या प्रेरणा विशयंत समजून घेवया. मोगचेनो आमचे संगी आसा हेमाचार्य, दैजी वर्ल्ड विकलीचो संपादक जावन आमकां सगळ्यांक वळखीचो. पूण आतां आनी एका नव्या मिसावा मुखांतर तो आमकां चड काळजाक लागशिल्लो जाला. 3D आमी आयकलां, पूण हांगासर 3Dचे एक मिसांव करते आसा. कितें म्हळ्यार ड्रिंक्स, डिप्रेशन आनी ड्रग्स असल्या एका बंद डेक शिरकल्ल्यांक प्रत्येक जावन तरणाट्यांक सुटका दिवचें एक वर्तें मिसांव चड आवाज नासतना गुप्ती करते आसा. आज मोंती फेस्ताक आयिल्ली थोडी वरवीं आमी तांचे सांगता वांटून घेतली. ताका ताणें करच्या कामाक एक पाठिंबो म्हणलें बरी आनी ताच्या पाटेक तापडून तूं बरें करताय आनीक बरें कर म्हणच्या उत्तेजन आसोवें. ताच्या कामा विशयंत, ताच्या मिसां विशयंत मोठव्यान तुवें आमचे लागीं वांटून घेतल्यार बरें. ओके, देव बरें करूं. कोंकणी क्रिस्तांव समुदायातय म्हज्या मोगाच्यानो कार्मेल गुड्यार आसा आमी हांगासर बाळक जेजूचें पुण्यक्षेत्र. आनी ह्या जाग्यार म्हाका पयलें तावनी म्हज्या कामांत मस्त नमणेचो सहकार मेळटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर स्टिवन असो, कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका हाज्या आदीं देणगी दिल्ली आसा. ह्या आतां पोरच्या फेस्ता उपरांत मात्र न्ही, हाज्या पयलीं दिल्या. आनीक आमी चलोवचें मिसांव इतलें ल्हानशें मिसांव तें. जे कोण आमचे युवा जण आसात जे सोऱ्यांत आसात, या ड्रग्सांत आसात, या डिप्रेशनांत आसात. आनी तूं खंयचें व्हड खंयचें ल्हान म्हाका गुत्तना, कित्याक म्हळ्यार सुरू करतना म्हज्या बायलेन म्हळें सगळे ड्रग्स घेतात म्हणून. पूण आतां पळयतना ड्रग्साच्या शिवाय, ड्रिंक्साच्या शिवाय डिप्रेशन चड जावन आसा. आनी डिप्रेशन आमच्या मस्त भुरग्यांक म्हणना हांव, पूण आमच्या व्हडल्या हुद्द्यार आशिल्ल्यांक समेत दसता. आनी जायते आमचे बायले मनीस येवन म्हणटात हेमाचार्या तुज्या सांगता एक म्हयनो रावता हांव, कित्याक म्हळ्यार हांवें मस्त जोडलां, मस्त मोडलां, पूण म्हाका मतीक समाधान ना. ह्या खातीर हें काम हांव करनासा. हांव किन्नेगुळींत कोयला म्हणल्या जाग्यार सर्व धर्म संगमा म्हणलें एक रिहॅबिलिटेशन चलोवन आसा इयान कॅर्स फावंडेशना खाल. इयान म्हजो पूत अवचित काराच्या एक्सिडेंटांत सरलो. देखून पूण म्हज्या बायल्यान सांगलें कितें म्हळ्यार आमी रडोन बसची गरज ना, कित्याक म्हळ्यार जायत्या आमच्या काजारी जोड्यांक भुरगीं नात, भुरगीं आसुल्लीं सुखान नात. तांकांय डिप्रेशन खंय, ड्रग्स खंय आनी कितें आल्कोहॉल खंय. देखून आमी कांय तरी तांकां बरें करूंक पळया. तशें आमी बरें करूंक ट्राय केलां. आमी आमचें तें एक संघटन घडलां इयान कॅर्स फावंडेशन. मस्त जण खंय जावन
जात कात भेद पळिनातले येवन रिकतात रावतात आमच्या सांगाता खेळटात आनी बरे जावन येतात. म्हाका बारी खुशी जाता. हांवें आत्तांत सांगलें आमचे बिस्पू म्हणजे सांगाता आसुल्ले बिस्पांक सांगलें हांवें बायल्या गांवांत मस्त काम केलें 25 वर्सां काम केलें व्हडल्या हुद्द्यार काम केलें व्हडली दौलत जडली पूण म्हाका आतां समाधान नासलें. पूण आतां म्हाका एक पयसोय सांबाळ मेळना. आतां हांव चड समाधानान आसा आनी म्हाका निजायकी करचें काम बरेंत म्हणून बगता. तुमच्या सगळ्यांचें बेसांव आनी सगळ्यांचें तुमचें मागणें हांव मागतां. खंडीत जावन ही म्हजी कितें तुमी कुमोग दिल्या ती एका बऱ्या उद्देशान आमी घडशिताले हांव म्हणून तुमकां हांव भास दितां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. स्टीवन वरती एक सेवा तूं समाजाक दिते आसाय असलीच सेवा तुजे तावन आनीक मुखारसून वचून दी. खंडीत जावन देवाची बाळूक जेजूची आशिर्वादां तुजेर आमी मागता. आपणाच्याच स्ವಂತ तरणाट्या पुताक होगडायलें तरी निराशी जायनासतना बरवसो सांडिनासतना तुज्या पुताच्या प्रायेच्यांक वा ताच्या काही वडिलांक वा ताच्या काही सकयलच्यांक एक बरें जिवीत दिवच्यांत तूं व्हरतें मिसांव करते आसाय. तुका सर बरें मागता. देव बरें करूं. ದೇವ ಬರೆं ಕरूं ಫಾದರ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮರಿಯ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ 9 ದಿವಸಗಳ ಆ ನೋವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಳೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತಾ ಗೀತಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು. ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಾನು ಲಲಿತಾ ಮಾತನಾಡೋದು, ಲಲಿತಾ ಗೀತಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ 35 ಜನ ಅನಾಥರಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲದವರು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವೊಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಫಾದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 35 ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಜಯಶ್ರೀ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆಯಿತು? ನಾವು ಒಂದು ಹೋಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಲುವಂಥವ್ರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಣ ಇರುವವರಾದರೆ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಕುಟುಂಬದವರೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂಥವರು, ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಅಂಥವರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಇಂಥವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ 35 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಫಾದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಹೇಗೆ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಿದ್ರಿ? ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ. ಆದರೆ ಶುರುವಿನಿಂದನೂ ನಾವು ಹೋಮ್ ನರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣದ್ರಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಾವು ದುಡ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಡುವಾಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 5 ಜನ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು 10 ಜನ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಸರಿಪಲ್ಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ತಿರಸ್ಕೃತರಾದವರಿಗೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು, ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಊಟವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मोगचनो हांगासर आसा रोहित सांगतोस पश्चिम चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रत्येक जावन सायकॅट्रीक पेशंट्स आनी बेड रिडन तशेंच प्रायस्त जाल्ल्या दादल्यांक तशेंच स्त्रियांक तो ताचे पोतिने सांगता केर काणीते आसा. मोंतिफेस्ताची वरवीं मोगाची काणीक तुमी हाडिल्ली तांचे सांगता वांटून घेवंक आमी चिंतलें. हें काम कशें सुरू जालें आनी कशें वेतें आसा म्हणून ताणें सांगल्यार बारीच सापरबाय. ओके. पश्चिम चॅरिटेबल ट्रस्ट हे सोमेश्वर आसा. एक्चुली हे ट्रस्ट आमी घरात सुरू केल्ले. एक्चुली म्हजे माय बेडरिडन जावन आसली. तशेंच म्हजे पप्पाक मस्त हुशार नासले त्या टायमार. हांव कोडयेळच्या लिंक्ड एडिक्शन सेंटरांत थंय कावन्सिलर जावन काम करनासलो. कामाक येताना मांयक घरा पळोवंक कोणी नासला त्या दाळा. म्हळ्यार भाव भयणी काजार जावन गेले उपरांत म्हाका जबाबदार आयले. तितले मुसार तांणी पळोवन आसलात. तशें हांव ड्युटेक येताना मांयक नानोवन तिका फीड करन मागीर ड्युटेक येचें आसलें. तशें पाटी येताना संजेर जाता. संजेर पप्पा गेटी लागीं राखून रावचे. धाकटे भुरगीं कशे राखून रावतात तशें राखून रावनासलें. त्या दाळा माय कंप्लीट बेड रिडन जाल्ली. तिका अखेरीक तिका उलोवंकय जायनासलें. बट तांचें कंडिशन त्या टायमार हांव पळोवन आसलो आनी वांचल्यार कितले तेंप वांचतात. तांकां एक आशा आसूंक पुरो पूत म्हजे ओट्टोकूच आशिजे 24 hours ओट्टोकूच आशिजे म्हणून आशा आसूंक पुरो. बट त्या दाळा काम सोडून रावोंकय न्हय जाल्यार म्हज्या मतीन ती एक आलोचना आयलें. आनीक 24 hours तांचे ओट्टोकूच रावोंक हांवें काले करीचें. मागीर म्हज्या मतीक एक आलोचना आयलें. आज प्रॉब्लम काले म्हजे पप्पा मम्मीक मात्र न्हय, संवसारांत कश्टार आसले मस्त जाण आसात. सगळे संवसार बदलोवंक जायना जाल्यार म्हजे थावन कितले जाणांक जाता तितल्या जाणांक ओट्टो घालना हांवें कित्याक पळोवंक नचो म्हणलें एक आलोचना आयलें. त्या आलोचनार सुरू केल्ले हे संस्थो पश्चिम चॅरिटेबल ट्रस्ट. तशें म्हजे पप्पा आनी मम्मी दोगांत तावन सुरू केल्ले. आज 125 रेसिडेंट्स आमचे थंय आसात. बारीच अपुरबायेची गजाल एक लायक जावन तुज्याच आवय बापाय तावन प्रेरण तुका मेळ्ळें. तुज्या कुटुंबा विशयेंत इल्लें सांगशें की तुज्या शिकपा विशयेंत तुज्या कुटुंबा विशयेंत. खंडीत. आमी 7 जाणां भुरगीं. तातूंत हांव 4th one. तशें भाऊ हांगात कोडयाळ काम करनासात आनी लागींच जेप्पू आसात 2 जाणां आनी रानीपुरा अड्ड्यार वळाचिल तिशेन बहीण भायर आसा. तशेंच आनी एकली बहीण काजार जावन येक्कूर आसा. तशें घरचे परिचय. मागीर शिकप हांव मँगलोर युनिवर्सिटींत ग्रॅज्युएशन म्हजें मँगलोर युनिवर्सिटींत जाल्लें. ताचे उपरांत कावन्सिलींग ट्रेनींग TTK चेन्नईंत कावन्सिलींग ट्रेनींग केलां. तशें इतलें वळख म्हजें. तुज्या भुरग्यां विशयेंत वय. आनी हे पुरा काम करूंक आतां काले म्हळ्यार काजार जावचे टायमार हरी एक चेडूं एक घरा येताना तें घर कशें आशिल्लें गी म्हूण सांगून एक मस्त आलोचना आसता. न्हवऱ्या वट्टोक भोंवयचें तिशेन निशेन गम्मत आमी खुशी खुशींत आशिल्लें म्हूण सांगून. बट म्हजे व्हंकाल घरा येताना तिका काले म्हळ्यार असलें एक वातावरण म्हळ्यार हुशार नासतना असलें मनशां आसात म्हूण सांगून. बट ते पळोवन म्हजे मतीन जालें ताचे फिलिंग्स कशे आसूंक पुरो म्हूण सांगून. बट तिणेंय म्हाका सपोर्ट दिल्ल्यान आज ह्या एक हंताक पावोवंक म्हाका साध्य जालां म्हूण सांगून संतोशान सांगूंक म्हाका एक संतोश भोगता सांगूंक म्हाका. सो तशें म्हळ्यार काजार जावच्या पयलींच तुवें हें काम सुरू केल्लें. वय फादर. तुका कितलीं जाणां भुरगीं आसात. एकलो पूत तो 9th आसा. 9th. सो बारीच अपुरबाई तुजे विशयेंत एक्चुली आमकां सडीत कळीत नासलें
आनी हांव चिंता तुजे विशयन मिडियार जावं दी वा हेर संगतींनी चड प्रचार आशे नाय म्हूण दिसता तो उरल्या थोड्या ट्रस्टांची उरल्यांची थोड्या सेवा आमकां वाचूंक मेळटा पळोवंक मेळटा पूण तुजी चड प्रचार नासतना पब्लिसिटी नासतना तूं करते आसाय वरती अपुर्बाय देव बरें करूं तूं आमचे संगी आयिल्ल्याक आनी तुजे बोगणां आमचे संगी वांटून घेतल्याक सांगतच तुज्या मिसवांत बाळूक जेजूची आशिर्वाद हांव मागतां आनी मोंती फेस्ता वेळार तुमी हाडिल्ली ती मोगाची काणीक असल्या गरजेवंत व्यक्तींक मनशांक पावता म्हणटना वरती दादोसकाय तुमकांय दान दिल्ल्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या मिसवान सर बरें मागता देव बरें करूं. थँक्यू फादर, थँक्यू व्हेरी मच. आमचे संगी आनी एकलो मनीस आसा ॲश्ली फेर्नांडीस नांवान आमच्याच कुलशेखरांत रिया फावंडेशन ह्या नांवा खाल प्रत्येक जावन बुद्धिमांद्या मोतींत अस्कताच्या मनशांक तो केर दिते आसा आनी ह्या मोती फेस्ताची मोगाची काणीक ताचे सांगाता आनी ताणें केर काणूच्या त्या व्यक्ती सांगात आमी वांटूंक निर्धार घेतलो. हें काम कशें सुरवातलें हाका कशें प्रेरण मेळ्ळें आनी हें काम आतां कशें मुखारून वेता म्हणून ताचे लागीं वा ताच्याच उतरांनी आमी समजूंक प्रयत्न करया. ॲश्ली तुजो अनुभव आमचे संगी वांटून. थँक्यू फादर. म्हजो नांव ॲश्ली फेर्नांडीस. आमी रिया फावंडेशन 2010 सुरू केल्लें. बँगलोरान काम करतना म्हजे एक कोलीग आसले ताजे धूव स्पेशल ऑटिस्टीक चायल्ड. ताका पळयतना म्हाका काले बोगलें म्हळ्यार हांव बँगलोरान वचून IT कंपनीन काम करून म्हाका डिसेबिलिटी विशयन कांय गोतून येतलें. तशें आमी सुरू करया म्हणून वेतना आस्कतायनांतल्या भुरग्यांक मेंटली चॅलेंज भुरग्यांक एक लायफ टायम केअर होम मुस्तुणे इंडियांत काल म्हळ्यार स्कूल जाल्या उपरांत घरांत तांकां आवय बापायक प्राय जातना घरांत तांकां पळोवंक मस्त कश्ट. सो तशें एक लायफ टायम केअर होम सुरू करीचे म्हणून आमी रिया फावंडेशन 2010 सुरू केलें. सुरू करतना 2 भुरगीं आसलें, आतां 37 भुरगीं आसात. ऑलमोस्ट 15 years कंप्लीट जाता आमचें इन्स्टिट्यूशन. आनी आमी लायफ टायम ट्रेनींग लायफ टायम होम जावन तांकां ट्रेनींग मॉलाक व्हरूनचे सोशल एक्टिविटीज मस्त करता आमी. सो इन्फेंट जीजस इगर्ज मस्त थँक्यू म्हूण सांगता आमच्या भुरग्यांक हे पुरा दिल्ले. थँक्यू फादर. तूं एक लायक जावन तुज्या फॅमिली सांगता हें मिसांव करते आसाय न्ही तुज्या कुटुंबा विशयंत इल्ली थोडी माहिती दिल्यार बारीच बरें. मम्मी आनी डॅडी बँगलोर आसात. हांव आनीक काजार जावना. म्हजे लायफ आशिल्ल्या भुरग्यांक डेडिकेट करीचे म्हणून हांव सुरू केलां. आनी मस्त खुशी मेळटा काल्याक म्हळ्यार आशिल्ल्या भुरग्यांक ओटू आसतना आमकां कांय जज करूनचें कांय ना आनी मस्त प्युअर आसात. सो इट्स व्हेरी फुलफिलींग म्हणून हांव सांगूंक या वर्तें काम तें कितें म्हळ्यार घरांत एका भुरग्याक आसल्या भुरग्याक केअर काणूंक जायते पेशंस जायचे आनी नॉर्मल भुरग्यांक कंपेर करतना तांकां मस्त एटेन्शन जायचें मस्त पेशंस जायचे. तशें म्हणटना हांगा 30च्या चड न्ही 40 सेट 37 भुरग्यांक केअर काणीचें म्हळ्यार तें सुलभायेचें काम न्ही. वर्ती सेवा तूं आनीक एक आमूकवार जावन हें करते आसाय. आमच्याच समुदायाचो आमच्याच गांवचो एकलो व्यक्ती अशें करता म्हणटा निजाकी होगळीक त्या देखून तुका सर बरें मागता. बाळूक जेजूची आशिर्वादां तुजेर आमी मागता आनी खंडीत जावन तुज्या ह्या मिसावांत न्हय मात्र आमच्या मागण्याचो सपोर्ट बागा रसल्या वरवे मुखांतर किंवा हेर खंयच्या रितीन आमी तुका सपोर्ट करूंक जाता तें आमी करतले. देव बरें करूं.